नात न्ही आमचे चालू. आमच्या पार्टीन अनावन्स केल्लें आमी की आमी टॉक्स सस्पेंड केले म्हणून. कसले टॉक्स आनी चालू आसता. सो टॉक्स चालू ना आमचे नॅचरली. आमी वी हॅव गॉन पब्लीक. एक सायडीन टॉक्स सस्पेंड जाले म्हणून सांगप आनी भितरल्यान उलोवप तें आमकां सोबना. आमचे कांयच टॉक कोणा कडेनूच चालू ना. एक सेंटिमेंट असता की नॉन बीजेपी नॉन काँग्रेस. सेंटिमेंट आसा म्हणून हांवें खूब करपाक हांव फुडें सरिल्लो. सेंटिमेंट आसा म्हणून हांवें इवन आमचो पक्षूच मर्ज पसून करपाक हांवें सांगिल्लें. हें सगळें सांगिल्लें हांवें. म्हाका सेंटिमेंटाचें पल्स म्हाका खबर आहा. हांव लोकांक मेळटा. हांव कोण भायल्यान येवन हांगा एक कितें ट्युरिस्ट न्ही. म्हाका सेंटिमेंट पूर्णपणान खबर आहा. आनी सेंटिमेंटाचो रेशपेत दिवन आमी ते सस्पेंड म्हणून म्हणलां. आमी ताजे फुडें वचूंक ना. पुणून फाल्यां गोंयचे जनतेचे खातीर एकटेच जर झगडूचें पडलें जाल्यारूय ती तयारी आमी दवरतात. इतलेंच आमी सांगूंक शकतात. आतां ताजो इम्पॅक्ट खूब आमचे मित्र जे पॉलिटिकल कॉमेंटेटर आहात, जे एक्टिविस्ट आहात, ते आपले भशेन ते कॉमेंट घालतात. लोकशायेन सगळ्यांक हक्क आहा घालपाक आनी घालचो. हांव ताची कदरूय करता. हांव तांकां मान दिता. पूण एक तकलेन सांगूंक सोदता की ओगीच कॉन्स्पिरसी थियरीज करनाकात की कितें तरी फिक्सिंग केलां आनी कितें केलां. आमी फिक्सिंगान वचपाचे मनीस न्ही. आमी उगड उलोवपी लोक. आमी क्लियर कट स्टँड घेवपी आमचो पक्ष आनी स्वाभिमानी गोंयकाराचो पक्ष. सो खंयी जर आमी सांगतात की बाबा आमी उबे रावतले म्हणून ते आमी बीजेपीचे एजंट जाले रोखडेच. म्हळ्यार कोण इतले ते जे एकवट करनाशिल्ले ते कोण आशिल्ले सांग मरे म्हाका. जे आमी इतले 2 वर्सां झरयताले युनिटी कोरया म्हणून तेन्ना कांयच रिस्पॉन्ड करनाशिल्ले ते कोण आशिल्ले. तांचो रुलींग पार्टी कडेन संबंद कितें आहा. तें सगळें कितें आसा पळय तें फुडें उलोवचें पडटलें. हांव सगळें एक दिसान उलोवंक सोदना. पूण ओगी तेंय चिंतात की जे मनीस इतले तेंप एफर्ट करताले एकवट घडोवन हाडपाक गोंयचे लोकांचो विचार करून आनी गोंयच्या लोकांचे मनान जे सेंटिमेंट आहा तो सेंटिमेंटाची कदर करून जे आमी कितें उलयताले ते आडायताले ते कोण. तांचो बीजेपी बरोबर संबंद कितें आहा भितरल्यान तें उलया मरे. आतां ते कॉमेंटेटर आहा तांकां तेंच दिसता ना हें विजयान केलें हें विजय जालो हें कितें कसलें उलयतात. पुणून लोकशायेन सगळ्यांक हक्क आहा आनी उलोवचें. आमी तांची कदर करता. पण एक तकलेन दवरा की फाल्यां जर टायम पडलो की आमकां पयर एक्टिविस्टांनी एजिटेशन केलें हांगा खंय तें आझाद मैदानाचेर. तांणी कितें म्हणलें की 67% एक जावपा जाय. आमी उलयले थंय 67% एक जावपा जाय. काँग्रेसूय उलयली आपूय उलयले. जालें हे कोणा खातीर जायना आनी कोणा खातीर आज मेरेन जावंक ना तें चिंता मरे. सी वन हेज टू गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट न्ही. सेंटिमेंट आसा. विजयान सस्पेंड केलें वायट जालें. आं मागीर सस्पेंड करनासतना कितें जातालें कितें जातालें इतलें तेंप उलयता उलयता म्हणटाले कितें प्रोग्रेस जातालो मागीर. सो लेट्स बी प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकल इज दे डोंट वॉन्ट एनीथींग. आम आदमी पार्टीक विचारा तांचे खंय पावला काय म्हणून काँग्रेसी बरोबर ते सांगताले आमी उलयता म्हणून. खंय पावले तांचे कितल्यो मिटिंग्यो जाल्यो कितें अंडरस्टँडींग जालां मागीर. सो प्रश्न म्हाका विचारतना एक बोट दाखयतना अशी बोटांय दिसती लागतात न्ही ती ताणी चिंतपाक जाय. बट हांव ओपन बूक आहा. आय एम ओपन. प्रश्न गोंयचे जनतेक उत्तर दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी आमी तें बरे भशेन दितले. आनी सांग बाकीच्या पार्टी कडेन बी उलोवप जालें तुमचें आम आदमी जावं आरजी ना खंयच्याच पक्षा कडेन एलायन्सा खातीर आमी उलोवंक आमचें चालू ना वो सुरवात जावंक ना. आमी आमच्या पक्षाचें एक्झॅक्टली कशें कितें आहा तें डिसायड करपाक आमी आतां फुडें सरल्या. हें करतना आमी जाणा की अशें प्रेशर टॅक्टिक्स बी चालू आहा. न्यूजपेपरान आर्टिकलां हाडून नाजाल्यार न्यूज आयटम करून
नाही हें जाता तें जाता सोशल मिडियाचेर मातशे पोस्ट एक दोन घालून म्हणून राजकारणान आशिल्ल्या मनशान हें एक्सपेक्ट करपाचें गरज आहा. हें येतलेंच, आमकां खबर आहा हें येतलें म्हणून. आमी काम केल्लें आहा. म्हजे मतदारसंघान जर अशें कोणाक दिसता की म्हाका भिवून आमकां टेबलार हाडटले भंय जर दिसतालो न्ही जाल्यार 2012 जेन्ना म्हाका टिकीट डिनाय जाल्ली तेन्ना हांव भिवून घरान न्हिदपाचो. भिवूंक ना म्हणून आतां इतले फुडें पाविल्लो आहा. हांव लोकांक मान दितां, लोकांचे सेंटिमेंटाक मान दितां, पुणून भंय जर घालून आमकां टेबलार हाडटले म्हणून समजता कोणूय जाल्यार ते म्हजे कडेन ट्राय करचे न्ही, आनी रॉंग मनशा कडेन ट्राय केलां हें तांणी तकलेन दवरचें. भंय म्हणटा तो लास्ट वस्त म्हजे तकलेन आहा. आनी कोण घालता की गव्हर्मेंट कितें एजन्सीज घालता आनी कितें घालता. गव्हर्मेंटाच्यो एजन्सी कितें फेस करूंक जाय त्यो हांवें केल्ल्यो आहा, करीत आहा. पूण ते बायजाणा भशेन लोकांक सांगना हांव की म्हजेर हें जालें तें जालें म्हणून. तशी सिंपती सोदपाक हांव ही बायजानगिरी करना, म्हाका ती संवय ना. आमी फेस करतले जाल्यार ओन ओवर ओन फेस करतले आनी कितें करपाचें आहा तें पळयतले. हाचो अर्थ अशें न्ही की लोकां कडेन आमकां उलोवपाचें ना. लोकां कडेन उलोवपाचें आमकां पूर्णपणान जर कोण उलोवपाक सोदता जाल्यार तांचे कडेन उलोवपाची तयारी आमी दवरतात. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.